फाटली कितलीशीच वर्सां सावन शशिकांत वेळीप हो शेतकार आपल्या बागायतींत झाडां रोयता। कांय वर्सां आदीं ताणें उसाची लागवड करपाक सुरवात केल्ली, तर सध्या ताणें सुपाऱ्यांच्या लागवडीक हात घाल्लो। मात ह्या बागायतींत गवे भितर सरून झाडांची नाशाडी करतात, हाका लागून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला। आमी कश्ट करून ही झाडां रोयतात, ह्या बागायतीचेर आमचें पोट चलता। गव्यांनी येवन जर अशे तरेन झाडां मोडून उडयलीं जाल्यार सगळे केल्ले कश्ट उदकान, म्हणून शेतकाराचें म्हणणें। कृषी खात्यान हाची दखल घेवन कितेंय तरी अर्थीक मजत करची, तशेंच ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो, अशी शेतकार शशिकांत वेळीप हांची मागणी। 2020तल्यान आमी फॉरेस्टाक कळयत आसा, सीएमा पोलिसान सांगलें बाबा हे गैरेडे आमकां वर्सां त्रास करता। जे वेळा हांव ऊस रोयतालो गयां लागून सामको त्रासान पडलो, कर्ज बाजारी जालो, तरी सुद्दां आमकां कसलें बेनिफीट मेळना। जेन्ना महापूर येयलो तेन्ना म्हागे माडी मोडले, तेन्ना म्हाका कम्पेन्सेशन 46,500 दिल्ले, 600 दिल्ले। तेजेर हांव समाधान जालो म्हणजे वंचीत जालो। जाल्यार तेजे उपरांत हे चालूच गैरेड्याची ऊस सोडून ती माडी लायल्यो, ऊस सोडून उसाच्या प्लॉटाक अर्दो उसाचो प्लॉट दवरला आनी बाकी काय माडी लायल्यो। गैरेडे त्रास करता म्हणून भरपूर। पूण आतां माडी मोडटा, हे आतां मोठी मोठी माडी मोडल्यो। कितली जवळ कितली माडी मोडली आसतल्यो? सध्या 20 माडी म्हागे सामक्यो दोळे देखीत दिसता मोडलेल्यो, लागपाच्यो। आनी आतां हेजेर आमगें जीवन आसलें, आतां भुरगीं शिकता, आमी तेजेरूच पोट भरपाक कितें तरी करता, जाल्यार ते आमी अशें करून जर गैरेड्यान लॉस केलें आनी तेजी दखल जर आयज फॉरेस्ट जर घेवपाक तयार ना कितें, जाल्यार आमचें येणारें जीवन कशें? एक तर फॉरेस्टान म्हाका हांगसर ते गयांची बंदीकारक तेंचें कंपाउंड करून दिवचो, नाजाल्यार म्हाका इतली डॅमेज वर्सा करता तें म्हाका कितें तरी कम्पेन्सेशन तेंच्यांनी दिवचें। आमी खैरीमळ बिंबल शिगांव हांगा आसा, ज्या जाग्यार शशिकांत वेळीप हो कितलींशींच वर्सां फार्मींग करता, वेगवेगळे पीक घेतालो। पयलीं उसाचें पीक काडटालो, जेन्ना शुगर फॅक्टरी बंद केली तेन्नाच्यान तेणी उसाची पीक जर कमी केली आनी सुपाऱ्या कडेन वळ्ळो। जेन्ना गैरेडे त्रास करता, ऊस कंप्लिटली खाता, कांयच पीक दिना, वर्सां लॉस करता मोठ्या प्रमाणांत, म्हणून तेणी उसाची पीक कमी केली आनी सुपारी कडेन वळ्ळो। सुपारी कडेन वळोन सुद्दां सुपारी लागताली सुपाऱ्यो, ते सुपारी झाडां गवे भरोन तेगेली ओडिल्ली आसा। जवळ 20 झाडां तेगेली मोटिली ओडिल्ली आसा। तो मागता कितें, आमी कर्ज काडून हांगा बागायती करता, पूण अशें तरेन तरी रानटी जनावरां भाटां येवन तरी लॉस करता जाल्यार आमकां कितें फायदो आसा? आमी हांगा कर्ज बाजारी बँकेनी उरता, तेन्ना सरकारान हे गोंयांचो बंदोबस्त करचो आनी आमकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें, अशी तेजी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर खैरीमळ बिंबल शिगांव, जान एकनाथ खेडेकर।